या पर्यटन हंगामाकडल्यान आमकां खूब आशा आसा। चालू पर्यटन हंगामात आनीक चार्टर फ्लायट्स आनी 50 वयर बोटी गोंया येवपाची आमकां आस्त आशिल्ल्याचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। पर्यटन उद्देगा खातीर नव्यो सेवा आनी मुळावी बांदावळ सुरू करपा खातीर सरकार वावुरता। पर्यटकां खातीरच्यो सुविधा सुदारपा खातीर लेगीत सरकाराचो यत्न आशिल्ल्याचें रोहनाचें म्हणणें। टुरिजमा बाबतींत व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक आसा, बट डोमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल चार्टर्स बाकीच्यो गजाल्यो ज्यो टायमार येवपाक जाय, नंबर्स वाडपाक जाय। टू एडिशन टू दॅट वी आर एक्सपेक्टिंग नॉटिकल टुरिजम म्हणजे बोटी वाडपाक वी आर एक्सपेक्टिंग रफली अबाउट 60 शिप्स दिस टायम। ओवरऑल नवे सोर्स मार्केट्स तयार जेन्ना करता, जो प्लॅन तुमचे कडेन शेअर केला, येता ते सीझन बरें आसतलें 100% तुमी सांगूंक शकता। पोस्ट कोविड इट हॅज बीन अ चॅलेंज एंड आवर डिपार्टमेंट एंड आवर ऑफिस अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर हॅज बीन ड्रायव्हिंग मॅक्सिमम ऑपॉर्च्युनिटीज। नवे टुरिजम सर्विसीस स्टार्ट कर, नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार कर आनी नवे टुरिस्टांक कशें हाड, बरे टुरिस्टांक कशें हाड, ते फोकस घेवन गोवा टुरिजम बोर्ड मार्फत ज्यो कल्पना इंडस्ट्रीक घेवन आमी फुडें व्हेल्या, त्यो म्हाका दिसता येता त्या सिजनाक वील हेल्प अस। These 6 months will be crucial, and I think forthcoming years will definitely be good for Goa as far as tourism is concerned.